आज गोवा प्रो लिगान रावंड वनान धावी गेम आशिल्ली, रावंड वनाची धावी गेम, आनी ती आशिल्ली कलंगूट एसोसिएशन वर्सीस कोर्तारी विलेजर्स हेंचे मदीं. गेम खूब बरी जाली, पूण लास्ट 89 मिनटाचेर कलंगूट एसोसिएशनाक पेनाल्टी गावली आनी ती पेनाल्टी गोल बरी कन्वर्ट करून कलंगूट एसोसिएशन जिखलेलें आसा. फाल्यां जी गेम जातली ती जातली सेझे FC वर्सीस गार्डियन एंजल हेंचे मदीं, आनी ती 4 वरांची धुळेर स्टेडियम हांगसर जातली.